आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी मंडळ समिती जाहीर करपाक आमच्या मदीं आसा आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष बाब संदेश शिरोडकर, तशेंच आमचे आमदार बाब रुद्र फर्नांडीस आणि जिल्हा पंचायतीचे मेंबर बाब पी सुस्कयकार. आणि आयज आमी हांगा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टी ही कार्यकर्त्यांच्या आणि संघटनेच्या बळाचेर उबी रावता. मंडळ म्हणजे आमच्या एवरी तीन वर्सांनी आमच्या मंडळाची समिती चेंज जाता. ह्या वर्सा आमच्या मंडळाची समिती सगळ्या ऑल ओवर गोवा आनी ऑल ओवर इंडिया आमच्या मंडळाची सगळ्यो समिती चेंज जाल्ल्यो आसा. मंडळाचो स्टेटीचो अध्यक्ष आमचा बदललेलो आसा. आमच्या मंडळाचो अध्यक्ष नवो जाल्लो आसा संदेश शिरोडकर, आणि ताच्या अंडर आज ही संघटनेची मंडळ समिती आमी जाहीर करपाक लागून इन्कम प्रेस कॉन्फरन्साक आमी आपयल्ली आसा. ही कमिटी फुडली 4-5 वर्सां सुमार कार्यरत आसतली आमच्या मतदारसंघात. तेन्ना हांव मागता की आमच्या समिती डिक्लेअर करच्या पयलीं हांव मागता आमच्या चॅरिटी कडेन की ताणें ह्या संघटनेच्या आधाराचेर तुमकां एक दोन शब्द पयलीं सांगचें म्हणून. भारतीय जनता पार्टी सांताक्रूज मंडळ समितीच्या वतीन आयोजित केल्ल्या आयच्या ह्या मंडळाची सांताक्रूज मंडळाची नवीन कमिटी आयज डिक्लेअर जाता. त्या निमतान आमच्या समोर आयज आमचे ह्या मंडळाचे नवीन अध्यक्ष आमचे चिंबोरचे सरपंच श्री संदेश शिरोडकर, आमचे MLA बाब रुद्र फर्नांडीस, आमचे आदले अध्यक्ष मंडळाचे प्रमोद कामत, तसेच हांगासर सगळे जमलेले जे ह्या कार्यकारिणीक 31 मेंबर आसतात ते 31 मेंबर हांगा उपस्थित आसा. सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. आणि ही कमिटी जी आयज मंडळाची जाहीर जाता जी 5 वर्सांची अशें पक्षातर्फे सांगलेले आसा. आणि ही जी कमिटी आहा मंडळाची, ही कमिटी म्हणजे आयज मतदारसंघाची मेन कमिटी आसा, जे काम पक्षाचे ग्रासरूट लेवल पर्यंत ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी व्हरपाचें आसा. तेन्ना प्रत्येकाक जी आपली जबाबदारी दिता ती आपली जबाबदारी यशस्वीपणान पार पाडपाचें काम प्रत्येकान आपलें दवरचें. जे आमचे ह्या कमिटीचे उपाध्यक्ष आसतले, मागीर आमचे 2 जनरल सेक्रेटरी आसतले, सेक्रेटरी आसतले, ट्रेजरर आसतलो, सगळ्यांनी आपापले काम करचें. आनी मंथली जावं 15 दिसांचो मंथली बसोन ह्या मतदारसंघात आमकां 3 पंचायती येतात, 3य पंचायतीक आमी ग्रासरूट लेवल काम करपाचें इतकें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या मंडळाची कमिटी तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. हांवें 2 शब्द पुरयले. नमस्कार. BJP सांताक्रूज मंडळ या आयच्या ह्या बैठकीक आमचे मदीं उपस्थित तुमचो गांवचो MLA बाब रुद्र फर्नांडीस, तुमचो जिल्हा मेंबर गिरीश उसकयकर, माजी अध्यक्ष प्रमोद कामत, आमचे BJPचे कार्यकर्ते, सोशल मिडिया, तुमचे स्वागत करता. आयज भारतीय जनता पार्टी आमकां आयज तुमी जाणा आसतले की पुऱ्या गोंयांत अख्ख्या गोंयांत कमिटी डिक्लेअर जाता. तशेंच आमी आयज सांताक्रूज मंडळ म्हणून आमी आयज डिक्लेअर करता. त्या निमित्तान आयज सप्टेंबरासून हो प्रोग्राम चालू जाल्लो. बुधवायज आमी कमिटी काडली, बुधवायज जाले, बुधवायज जावन आमी जे प्रोग्राम केल्ले त्या प्रमाणे सगळे आमी कमिटी बुधवायज आमी डिक्लेअर केल्ली आसा. तशेंच आयज हांव जे मंडळाचे 31 मेंबर आसा ते आमी आयज डिक्लेअर करतले. हांव सद्या पयलीं आनीक सांगता की हेज्या फुड्यान जे आयज डिक्लेअर जावन आमचो महामेळावो जातलो. तशेंच हेज्या आमचे जी आयज डिक्लेअर जाता तशें महिला, मागीर युवा मोर्चा जातले, मागीर राष्ट्रीय मोर्चा जातले, मागीर जे OBC मोर्चा जातले, मागीर मायनॉरिटी मोर्चा जातले. हे जायते आमचे मोर्चा डिक्लेअर जाता तर सॅली जावचे फुडें जावपाचें आसा. पूण आयज हांव ह्या निमित्तान प्रसाद निमित्तान तुमकां सगळ्यांक हांव डिक्लेअर करता आयचे कमिटीचे मेंबर संदेश शिरोडकर हेजो प्रेजिडेंट म्हणून आसा, प्रदीप वेंगुर्लेकर वायस प्रेजिडेंट, रुचिता वायगणकर वायस प्रेजिडेंट, लतिशा वेंगुर्लेकर वायस प्रेजिडेंट, तुलसीदास मडकयकर जनरल सेक्रेटरी, लोहू होबले जनरल सेक्रेटरी, दृष्टी कवलेकर सेक्रेटरी, शिरीष उसकयकर सेक्रेटरी, पुनो वळवयकर सेक्रेटरी, राजेंद्र गावणेकर ट्रेजरर, हे आमचे ऑफिस बेरर. तशेंच आमचे मेंबर आसतले ह्या कमिटीचे कमलाकांत फादर्पेकर मेंबर, दामोदर केरकर मेंबर, सोनिया कामत मेंबर, सूरज नाईक मेंबर, रामकृष्ण फौकर मेंबर, राखी अडकोणकर मेंबर, रूपा मडकयकर मेंबर, फिलोमिना लोरांको मेंबर,
जितेंद्र प्रसाद मेंबर, संगीता नाईक मेंबर, संदेश मुरगांवकर मेंबर, चतुरा नाईक मेंबर, योगिता कुंकलकर मेंबर, अयप्पा पानीकर मेंबर, सनी कुंकलकर मेंबर, सुरेश सावंत मेंबर, उमाकांत कुंकलकर मेंबर, बाबुराव हलदनकर मेंबर, प्रितेश कोबले मेंबर, सूरज शिरोडकर मेंबर, माया पालेकर मेंबर. ही जावन आसा आमची 31ची आजी मंडळाची सांताक्रूज मंडळाची ही कमिटी. तशेंच हांव हेच्या फुडें आमच्या गांवच्या एम एल ए सांगता की फुडें दोन उलोवंक सातेरी टीव्हीच्या नावान सगळ्यांक बरी साथ दिवन जावन आयज भारतीय जनता पार्टीची आयज जावन आसा आमच्या ब्लॉक कमिटी ही आतां आमचो नेवोच ब्लॉक प्रेजिडेंट जाल्लो आसा. सगळ्यांच्या सपोर्टान सगळ्यांच्या आदारान आमचो संदेश शिरोडकर, तसोच आमचो आदलो त्याचो आमच्या मध्ये आहा आमचो प्रमोद कामत, आमचो गिरीश कुसकेकर, तशेंच आमचे हांगासर बऱ्यांतले बरे आमचे सगळे एक्टीव मेंबर आनी एक मेंबर अशे क्रिस्टियन, एक मेंबर सारके आपल्या आपल्या वाड्यांनी कामां करता. तेंचे सोशल वर्क आहा, ते सोशल वर्क करून सगळ्यांनी तेंच्या अंडर कितलेच मेंबर जालेले आहा आनी हे इतले इम्पॉर्टंट हांगासर एकठांय जाल्या. तशेंच आमचे आनीक एक 40-50 सुमार अशे एक्टीव मेंबर आमचे आतां आयज म्हाका तिका आपोवंक ना, कित्याक आयज 30 जाणांची मिटींग आसली आनी हे आतां दुसरे आमचे मेंबर आहा. तशेंच आमचे महिला आसलेले, तशेंच मागीर आमचे युवा मोर्चाचे आसलेले, तशेंच आमचे एसटीचे आसलेले, अशे डिफरंट ही पार्टीची जे आहा ऑर्गनायझेशनाची कमिटी आहा, ह्यो कमिटी दुसरी घडोवन येतली ह्या फुडें. आनी ही कमिटी आयज घडोवन हाडली म्हणून हांव आमच्या संदेशाक आमचो सरपंच तसोच आमचो ब्लॉक प्रेजिडेंट ताका हांव शाबासकी दिता, कित्याक बऱ्यांतली बरी तेणें मिटींग हाडून थंय बरें हँडल करता आनी अशेंच तेणें हँडल करून पार्टी आमची वाडोवंक जाय. कित्याक भेदभाव कांय करिनासतना पार्टी ही वाडयता आनी तो फुडें घेवन वयता सगळ्यांक, कोणाक डिफरन्स करिना. ताका लागून हांव ताका बालो दिता की तो हे अशें काम करून तशेंच फुडल्याक आमच्या फुडें काडटा आनी आमी सगळे मेंबरांनी जाता तशें पार्टीक पावून पार्टी आमची स्ट्रॉंग करूंक जाय. मेन पळोवंक जाय पार्टीची फुडें सरपाचें आनीक अशेंच पार्टी आमची आख्ख्या इंडियेक आयज अशी घडोवन येता. ब्लॉक कमिटी आमची वयता थिंगासर आख्ख्या इंडियेक जावपाची आहा, तशेंच गोंयांनी जावपाचें आहा आनी ती चालू जालेली आहा. आनी तशेंच दुसरी कमिटी आमी आतां आनीक थोड्या दिसांनी आमी डिक्लेअर करतले. थँक्यू. आमचें नांव आसतलो त्या प्रमाणे एकट्यान येवचें आनी आमी ताका एक्चुली आमी सगळ्यांक मुखेल गुलाब दिवपाचे विचार केल्लो, पूण सद्या फुडें एक महामेळावो जातलो तर आमचो स्टेट लेवल अध्यक्ष CM हे आमच्या कार्यक्रमाक येतले तेन्ना ते तुमकां परते आपोवन तुमकां फेलिसिटेट करतले, परते तुमकां गुलाब दितलो. हो कार्यक्रम फुडें जावपाचो आहा, त्या खातीर आज आमी तो गुलाबाचो कार्यक्रम धरून आसून आमी आज शाल सगळ्यांच्या गळ्यान एक शाल घालता. आमदारान वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप वेंगुलेकर, सुशीता वायगणकर, लतिशा वेंगुर्लेकर, लतिशा वेंगुलेकर, नंबर 1 मध्ये जनरल सेक्रेटरी तुलसीदास मडकयकर, सेकंड जनरल सेक्रेटरी लोह मोगले, सेक्रेटरी दृष्टी कावलेकर, सेक्रेटरी शिरीष उसकेकर, गोलवयकर सेक्रेटरी, ट्रेजरर राजेंद्र गावणेकर,
हे आमचे ऑफिस बेरर जाल्ले आसा. तशेंच आमचे मेंबर कमलाकांत फातर्पेकर, दामोदर केरकर, सोनिया कामत, सूरज नायक, रामकृष्ण फावकार, नागी अरकोणकर, रुपा मडकयकर, फिलोमिना रलस्को, जितेंद्र प्रसाद, संगीता नायक, संदेश मुरगांवकर, चतुरा नायक, शिवगीता कुंगलकर, अयप्पा पालेकर, सुरेश सावंत, उमाकांत कुंगलकर, बाबलो हळदणकर, रितेश होगले, शिवा शिरोडकर, माया पालेकर. सगळ्या राहिल्या फोटो मारे या पुढे राहिला फोटो मार फोटो मारे पार्टी स्ट्रेंथनिंगचं कितें डिसिजन आसतलें एज अ प्रेजिडेंट ते हो काँग्रेस सांताक्रूज म्हणटा तो काँग्रेसीचो कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज पार्टेन आयज सेंट्रल आमचो गव्हर्मेंट आसा पार्टी BJPचो गव्हर्मेंट आसा. पूण आयज पार्टेन अशें डिसिजन घेतलेलें आसा की 45 इयर्स जे आसा भुरग्यांक तांकां चान्स गावचो म्हणून आयज जी आमकां आयज ह्या हितून बरो चान्स गावतलो युवांक घातलेलो आसा. आनी म्हाजी टीम चडशी युवाच आसा ते पयले आसतले चडशे युवा थोडे सिनियरी कार्यकर्ते आसा थोडे युवा. आयज एक फूल टीम म्हाजी घेवन हांव फुडें वतलो आनी सांताक्रूज इतके बारीक म्हणजे जे बूथ लेवलाचेर काम करपाक जाय ते बुथाचेर आमी काम करून घेतले. तशें म्हज्या तेणी सगळ्यांक सांगतलो वांगडा घेवन सगळ्यांक चलतलो. आनी तो फुडलो सीट आसा सदांच सांताक्रूज हो काँग्रेस म्हणटा तो फुडलो आमी सीट BJP हाडपाचो आमी प्रयत्न करतलो. 2 टर्म जाले काँग्रेसीच्या निवडून येवन BJP राहिले तेजे उपरांत खंय तरी BJPचे कार्यकर्ता दुखारले आनी ते आतां सद्याक तांकां कसो एज अ प्रेजिडेंट म्हणून हांव तुमकां सांगता कित्याक हांव जे आतां कोण दुखो म्हणटा ते दुखोवले तांकां हांव पर्सनली तांकां मेळटलो आनी तांकां आमच्या हितून म्हणजे आमकां कॉन्टेक्ट करपाक म्हणजे आमचे जे कोण चुकला जाल्यार तांकां माफ करून घेवपाक आमी परतून आमच्या पार्टीन आमी हाडटले तांकां. म्हणजे सिनियर लिडर्स जे सांताक्रूजचे जाले लायक अनिल होबळे, हेमंत गोलतकर ते दिश्टी पडले. ना आयज आमकां पार्टीन सांगलेलें फकत की जे 31 मेंबर आसा तांकांच म्हणजे आमचो MLA, आमचो एक्स प्रेजिडेंट, मागीर आमचो प्रभारी आसलो आयज प्रभारी आउट ऑफ स्टेशन आसा केशव प्रभू आउट ऑफ स्टेशन आसा तो जिल्ला हे 4 जाणां घेवन आमकां आयज कमिटी डिक्लेअर करपाक सांगलेली. जे फुडली जी कमिटी आसली आमचो महामेळावा जातलो त्या महामेळावाक आमी सगळे आमचे सगळे जे सिनियर कार्यकर्ते सगळे अवेलेबल आसतले. पूण ते कॉमिटीनूय दिसना तुका ना म्हणजे ही जी आसा पळय ही सगळे फकत मंडळ आमची कमिटी. ही मंडळ कमिटी ही आमी आयज डिक्लेअर केला. जे फुडें जायते आमची कमिटी आसा जे सेल आसा युवा मोर्चा आसा मागीर जायते सिनियर ते जे आतां आमचे थोडे आसा डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर पावले तो स्टेटीर लेवलाचेर पावले. आयज अनिल होपरेचो स्टेटीर आसा तेजे जे आमचे सिनियर कार्यकर्ते आहा ते एका पोस्टार आसतले फुडें. आमी खंय तरी 2027 इलेक्शनाक पार्टी स्ट्रॉंग जावन तुमकां फायद्याक पडटलो काय दिसता? पळय कितें जाणा तूं आख्या गोंयचे लोक जाणा आनी आख्या इंडियेचे लोक जाणा ही भारतीय जनता पार्टी जे आमचो बेस जो फावंडेशन आहा हें सारकें मजबूत आहा सारकें चड स्ट्रॉंग आहा. हो एक व्हडलो दोंगर कसो जावन आसा आनी तो वाडत आसा.
कित्याक न्हू अशें बेज अशें खंयचे पार्टीचे अशें ना दुसऱ्या पार्टीचे आमी तुम्ही पळयच्या जाल्यार अशें मेंबरशीप ही ग्रास रुटाचेर अशें कितें जावचें ना म्हणून ही पार्टी ग्रास रूट बारीक लोकांक घेवन फुडें वयता आनीक आमी सोशल वर्क करता कितले स्किमी हाडलेली आहा तुम्ही पळयलां ह्या गोवोरमेंटान कितें कितें हाडलेलें आहा पळय तें आतां नीव आतां स्किमी हाडलेली आहा लोकांक बेनिफीट मेळटा कोण दुयेंत जालो कितें फॅमिलीन पळय कितें कोणाक पयशे आसना तेरेपन कोण आकाताक पडटा तांकां पासून ती स्किमी हाडलेली आहा DDYS स्किमी आहा ह्यो स्किमी बऱ्यांतले बऱ्यो हाडलेल्यो खूब स्किमी आहा सांगतलो जाल्यार हिंगा टायम ना बऱ्यांतले बरे रस्ते केलेले आहा डेव्हलपमेंट आमचें चालू आहा गोंयानूच न्हू आख्खे इंडियेक चालू आहा ऑलमोस्ट आनीक एक 50,000 स्क्वेअर किलोमिटर आनीक हे बांदलेले आहा ब्रीज बांदलेले आहा आनीक एक पन्नास एक हे बांदलेले आहा एअरपोर्ट बांदलेले आहा म्हणून अशें डेव्हलपमेंट चालूच आहा आनी हे डेव्हलपमेंट कोण न्हू कितें आसता लोक डेव्हलपमेंट आहा थिंगा वयता म्हणून मेन ते डेव्हलपमेंट आनी कितें आसता पार्टी जेन्ना तूं डेव्हलपमेंट करता न्हू तेन्ना दुसऱ्यो पार्टी ऑटोमॅटीक कितें जाता डावन पडटा तुजें डेव्हलपमेंट चालूच जालें न्हू कितें आसता लोक डेव्हलपमेंट वयता विथ न्यू कमिटी तुमचे रिपोर्ट कार्ड आणि बरें आतां येतले तो विश्वास आहा पळय ही आतां ही कमिटी केल्या न्हू ही सारकी ग्रासरूटाचेर आनी पळय नाशिल्लेले थिंगा पासून आमचे मेंबर आहा हे पाट आनीक आमचे 40 मेंबर हे जालेले आहा आनी बरे जालेले आहा कमी न्हू ते मेंबर आतां प्लस आदले मेंबर इतले बरें काम करताले सोशल वर्क करताले आनी बेश्टे मेंबर न्हू हे तुका एका मेंबराच्या फाटल्यान तेंचे लोक आहा एक 100-200 लोक आसता तेंच्या फाटल्यान आनी ते सोशल वर्क करता घराघरांनी भोंवता कमी न्हू अशें न्हू की घराक वचोन पार्टी वयर सरना घराघरांनी भोंवून कोणाक लोकांक हेल्प केलो हॉस्पिटलान हेल्प केलो घरांनी हेल्प केलो अशें केलें न्हू जाल्यार पार्टी वाडटा आनी अशी पार्टी आपली वाडोता थँक्यू सर एकूच लास्ट सांगपाचें म्हणल्यार खरें म्हणजे आमचो मुख्यमंत्री आनी आयज 6 वर्सां पूर्ण जाता एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव आमच्या सांताक्रूजचे आयज सगळे मंडळा तर्फे तशेंच आमचे सगळे आमचे पक्षाचे सगळे हांगासरले कार्यकर्त्याच्या वतीन हांव हार्दिक शुभेच्छा विश करता तशेंच म्हाज्या सायडीच्यान आमी आमच्या CMाक आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ताका आमी शुभेच्छा दिता कित्याक आयज तेजी 6 इयर्स तेजी कंप्लीट जाता आनी अशीच तेजी फुडें वर्सां वयची आनी तो आसोसोर एज अ चीफ मिनिस्टर थिंगा आसचो आनी हें बरें काम तो करता कितलींच फंक्शनां तो एटेंड करता ती फंक्शनां एटेंड करपाक डिफिकल्ट काम हांवें पळयलां ताका कितले बट 25-30 पासून फंक्शनां दिसाक एटेंड करता आनी तो सदांच फ्रेश आसता आनी हें ताका लायकींग आनी अशें एटेंड जालें न्हू कितें आसता लोक तितले पार्टेक आनीक वाडटा